2022 हे वर्ष सोंपपाक आतां थोडेच दीस उरल्यात. कोविडाच्या फाटल्या 2 वर्सांत खूब गोश्टी आमी वगडायल्ल्यो आसल्यो, तरी लेगीत हें वर्स उमेदीचें आनी नव्या संकल्पाचें आशिल्लें. गोंय ही एक आंतरराष्ट्रीय पर्यटन सुवात. गोंयची लोकसंख्या 15 लाखांचेर पावल्या. ते खातीरच गोंयच्या मुळाव्या सुविधांची उदरगत जावप म्हत्वाचें आसा. 2022 वर्साक बाय बाय म्हणटना पळयात ह्या वर्सा भितर मुळाव्या सुविधांच्या उदरगतीच्या मळावेले हे हायलायट्स. फाटल्या 60 वर्सांत गोंयची लोकसंख्या तिप्पटीन वाढून 18 लाखांचेर पावल्या. गोंयच्या आर्थीक उत्पन्नाचो एक महत्वाचो स्त्रोत म्हटल्यार गोंयचो पर्यटन वेवसाय. त्या खातीरूच गोंयाक बरी साधन सुविधा मेळची म्हणून सरकारान फाटल्या कांय वर्सांत गोंयांत उदरगतीचे बरेच प्रकल्प चालीक लायले. ह्या वर्साच्या निमणेक जाल्लो मोपा अंतरराष्ट्रीय विमानतळ आनी उत्तर दक्षिण गोंय जोडपी जुवारी पूल ही मुळाव्या सुविधांच्या उदरगतीची 2 महत्वाची उदाहरणां. 2022 मुळाव्या सुविधांच्या मळार गोंयांत कसले कसले प्रकल्प सरकारान चालीक लायले ताचो हो धांवतो नियाळ. केंद्र आणि राज्य सरकाराच्या सहकार्यान GMR कंपनीन पेडणे तालुक्यात आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उबारला. सुमार 2870 कोटी रुपया मोडून GMR कंपनीन पेडण्याच्या मोपा वाठारात उबारिल्ल्या या विमानतळाचे उक्तावण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी 11 डिसेंबराक जाले. नव्या वर्सा 5 जानेवारीच्यान ह्या विमानतळावेल्यान 35 डॉमेस्टीक विमानांची येरादारी सुरू जातली. जाल्यार एप्रिल म्हयन्यासावन ह्या विमानतळाचेर 18 इंटरनॅशनल फ्लायटी देखील देंवतल्यो अशें GMR कंपनीन सांगलां. मोपाच्या ह्या विमानतळाक केंद्र सरकारान गोंयचो आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकराचें नांव दिलां. मोपा सारक्या गांवगिऱ्या वाठारांत हो प्रकल्प जाल्या कारणान थळाव्या लोकांक रोजगाराची संद उपलब्ध जाल्या. हो पळयात उत्तर दक्षिण गोंयाक जोडपी नवो जुवारी पूल. स्टील केबलींच्या आदाराचेर बांदिल्लो भारतांतलो दुसऱ्या नंबराचो सगळ्यांत लांब पूल म्हूण जुवारी पुलाची नोंद जाल्या. अत्याधुनीक तंत्रगिन्यानाचो उपेग करून बांदिल्ल्या ह्या पुलाची मुख्य नदीवेली लांबी 8.20 किलोमीटर आसा, जाल्यार जोड रस्त्या सयत ह्या पुलाची लांबी 13.20 किलोमीटर आसा. वट्ट 2700 कोटी रुपया ह्या पुला खातीर खर्च जाल्यात. हो पूल जाल्या कारणान आगशी कुट्टाळी सावन वेर्णा मेरेन जावपी येरादारीच्या कोयंडीची समस्या सुटावी जातली. तशेंच उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत प्रवासाक लागपी वेळूय कमी जातलो. फुडल्या कांय वर्सां भितर ह्या पुलाचेर 2 व्हडले टॉवर जातले, जातून आर्ट गॅलरी, रेस्टॉरंटा सारक्यो सुविधा आसतल्यो. गोंयांत जाल्लो आनीक एक म्हत्वाचो प्रकल्प म्हळ्यार 302 कोटी रुपया खर्च करून बांदिल्लें हें आयुष हॉस्पिटल. ह्या आयुष हॉस्पिटलाचें उक्तावण 11 डिसेंबराक भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी जालें. कांय दिसां भितर ह्या आयुष हॉस्पिटलान अभ्यासक्रम सुरू करतले. ह्या हॉस्पिटलान बऱ्यो साधन सुविधा उपलब्ध आसात. ह्या हॉस्पिटलाचो फायदो थळाव्या तशेंच गोंयच्या हेर लोकांक तर जातलोच, पूण गोंयचे हे आयुर्वेद इन्स्टिट्यूट पुराय देशांतल्या आयुर्वेद इन्स्टिट्यूटा खातीर एक मॉडेल सेंटर म्हणून काम करतले अशें केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांणी जाहीर केलां. गोंयची राजधानी पणजी कांय म्हयन्यां भितरूच स्मार्ट सिटी जावपाची आसा. तुमी पणजेंत आयल्यात तर ह्या दिसांनी तुमकां पणजे शाराचे रस्ते खणिल्ले दिश्टी पडटले. रस्ते, अंडरग्रावंड पायपलायन आनी अंडरग्रावंड केबलाचें काम सध्या पणजे शारांत सुरू आसा. वट्ट 936 कोटी परस चड रुपया खर्च करून ह्या प्रकल्पाक 2017त मान्यताय मेळिल्ली. ह्या प्रकल्पा अंतर्गत कांय प्रकल्पांची कामां पुराय जाल्यात, जाल्यार कांय प्रकल्पांची कामां पुराय जावपाची आसात. ह्या प्रकल्पा खातीर कांय दीस लोकांक त्रास सोंसचे पडटात, पूण नव्या वर्सा मार्च म्हयन्याच्या निमणे मेरेन पणजी स्मार्ट सिटी जातली अशें आश्वासन महापालिकेन दिलां. प्रवाशांक बरी साधन सुविधा मेळची म्हूण कदंबा महामंडळान आतां इलेक्ट्रीक बशी रस्त्यार देंवयल्यात. आतां मेरेन महामंडळाच्यो 50 परस चड इलेक्ट्रीक बशी गोंयांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांत धांवतात. महामंडळान ह्यो बशी सुरू केल्या कारणान प्रवाशांची बरी सोय जाल्या, पूण सध्या बशींची तिकेट मातशी म्हारग आसा. सरकाराच्या म्हणण्या प्रमाण गोंयांत आनीक सुमार 500 इलेक्ट्रीक बशी हाडपाचो विचार आसा. गोंयचें एक भूषण म्हळ्यार संवसारभर फामाद आशिल्ल्या आर्किटेक्ट चार्ल्स कोरियान डिझायन केल्ली गोंयची कला अकादमी. कोविड महामारीच्या काळान ह्या कला अकादमीचे नूतनीकरणाचें काम सुरू जालें. सुमार 50 कोटी परस चड रुपया खर्च करून कला अकादमीच्या नूतनीकरणाचें काम जालां. सुमार 2 वर्सां जायत आयलीं, पूण आजून मेरेन हें काम पुराय जावंक ना. इफ्फी सारकिल्ले महोत्सव अंदू वर्सा कला अकादमीक जावंक पावले नात.
ह्या कला अकादमीच्या नूतनीकरणाचें काम केन्ना पुराय जातलें हाची वाट गोंयचे कलाकार तशेंच कलामोगी पळयतात. 2018 सावन पर्यटकां खातीर बंद आशिल्ल्या ह्या दोनापावल जेटीच्या नूतनीकरणाचें काम पुराय जायत आयलां. सुमार 23.70 कोटी रुपया खर्चाचें हें काम आसा. पुराय वर्सभर ह्या दोनापावल जेटीचेर व्हडा प्रमाणांत पर्यटक येतात. देखून ही जेटी आतां केन्ना उक्ती जातली काय म्हूण पर्यटक आतुरतायेन वाट पळयतात. सरकारान शारा वांगडा कांय गांवगिऱ्या वाठारांत लेगीत मुळाव्या सुविधांची उदरगत केल्ली ह्या वर्सा पळोवपाक मेळ्ळी. 19 कोटी रुपया खर्च करून सांखळेचो नवो कदंब बस स्टँड उबारला. हो बस स्टँड षटकोणाच्या आकारान आनी पुराय चिऱ्यांनी बांदला. ह्या बस स्टँडाचेर मुळाव्यो साधन सुविधा उपलब्ध आसात. सांखळे नवो बस स्टँड जाल्ल्या कारणान सांखळी तशेंच लागींच्या वाठारांतल्या प्रवाशांक थाकाय मेळ्ळ्या. प्रवाशांनी ह्या बस स्टँडाचो बऱ्या तरेन वापर करचो अशें आवाहन कदंबा महामंडळान केलां. उत्तेजा गावसा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.